आयतारा फार्मागुडी ग्राउंडार VPK क्रिकेट प्रीमियर टुर्नामेंटाक सुरवात जाली। ह्या सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RD एक्सको खातीर फार्मागुडीच्यान महेंद्र गांवकार। VPK प्रीमियर लीग हो टुर्नामेंट स्टार्ट करण्याच्या फाटल्यान एक कारण अशें आशिल्लें की आमी प्रत्येक कडेन पळयता की प्रत्येक पंचायतींनी कसले कसले टुर्नामेंट त्यांच्या भुरग्यां खातीर जायत आसता, पूण मोस्टली ते टुर्नामेंट सगळे ऑल गोवा टुर्नामेंट आसता किंवा तालुका लेवलाचे टुर्नामेंट आसता। सो ह्या टुर्नामेंटांनी एक लोकल टॅलंट जो त्या पंचायतीचो किंवा त्या पंचायतीतल्या प्रत्येक गांवचो टॅलंट जो आसा तो खंय तरी दाबून उरता। तो ह्या भुरग्यांक स्पेशली पंचायतीतल्या तशेंच प्रत्येक पंचायतीतल्या आमच्या ह्या प्रत्येक गांवच्या भुरग्यांक एक आपलो टॅलंट दाखोवपाक खंय तरी वाव मेळचो हे उद्देश घेवन आमी हो VPK टुर्नामेंट स्टार्ट केलो। गेली 14-15 वर्सां आमी कंटिन्यू जेन्ना हांगा टुर्नामेंट वर्सान वर्स खेळटाले श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब, तेन्ना आमी ऑल गोवा अशेंच खेळटाले की आमचे जे वाठारांतले भुरगे आसा ते फुडें सरचे। असो टुर्नामेंट एकूय जायनाशिल्लो पयलीं, की कांय काळ जातालो पयलीं, पूण मागीर मदीं खंड पडलेल्यान आमचो एकूच टुर्नामेंट उरलो आनी अशें दिसतालें खंय तरी आमचे भुरगे फुडें सरचे। खेळाच्या माध्यमांतल्यान ज्या वेळाचेर आमी चियर्स अप करपा खातीर रावतात किंवा एक ताजेर कन्वर्सेशन जाता, कम्युनिकेशन जाता आनी तातूंतल्यान एक विचारांचें आदान प्रदान जाता। आनी अशा वेळाचेर हांव सदांच म्हणटा की शिक्षणाचे बरोबर कला आनी खेळ आसप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा। कारण शिक्षण आमकां फक्त पोट भरपा खातीर किंवा जगपाचो मार्ग दाखयता, पूण पदरां आशिल्ली कला आनी खेळ आमी कित्या खातीर जगप आनी कोणा खातीर जगप हें आमकां सांगता। आनी म्हणूनच अशे तरेचे खेळाचें आयोजन करप, अशे तरेचे खेळाचे लीग्स घडून हाडप हें आजचे घडीक अत्यंत म्हत्वाचें आसा। फिटनेसाचो जर विचार जर करीत जाल्यार आज वेगळे वेगळे माध्यम आसात, जो खेळ जो आसात, योगा आसात, पूण ते सगळ्या गोश्टीचेर तो नॅचरल जो एक्सरसाइज जो जाता तो म्हळ्यार धांवप आनी हो सगळो क्रिकेट खेळा भितर आमकां पळोवपाक मेळटा। जावन आसात सुंदर अश्यो ट्रॉफी हो VPK प्रीमियर लीग टुर्नामेंट एडिशन 2 ज्यो